नमस्कार, कारवार न्यूजवर तुमका स्वागत करता। भटकळ पुरसभाक लायलो उर्दू भाषा बोर्ड काढलो तेजेन पूर्व सुरक्षता क्रम जावन भटकळ पुरसभा भागात निषेध आज्ञा लागू केला। भटकळ तहसीलदार डॉक्टर सुमंत बी हेमी हो आदेश केला। पुरसभेच्यान 500 मीटर भागात 144 सेक्शन लागू झाला। या प्रदेशात 5 लोकांपेक्षा जास्त एक कडेन जाऊक जायना असे सूचन दिला। जुलै 1 तारखेच्या दनपारा 3 ते जुलै 2 तारखेच्या रात्रीन 12 पर्यंत हो आदेश लागू उरतलो। जिल्हा पोलीस वरिष्ठाधिकारी डॉक्टर सुमन पेडणेकर हेमगेल्या सूचना अनुसार 144 सेक्शन लागू झाला। भटकळ पुरसभेक उर्दू भाषा बोर्ड लायलो विरोध करून कन्नड संघटनेन स्ट्रायक करून उर्दू भाषा बोर्ड काढूक जाय असे आग्रह केले। तसेच उर्दू भाषा बोर्ड काढूक जायना असे मुस्लिम संघटनेन स्ट्रायक केल्लो। जिल्हाधिकारी मुल्लई मुगिलन हेमी मदी प्रवेश करून उर्दू बोर्ड काढूक सांगले। शांती सभा झाल्यानंतर उर्दू भाषा बोर्ड काढलो। हे मुस्लिम समुदायाच्या लोकांल्या असमाधाने कारण झाले। तेजेन ह्या भागात शांती राखून दवरच्या उद्देशान आणि विचारान निषेध आज्ञा लागू केला। Directorate of Municipal Administration, ಪೌರ ಆಡಳಿತ ನಿರ್ದೇಶನಾಲಯ 22/2/2018ರಂದು ಜಿದ್ದದೇ ಒಂದು ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡ ಮತ್ತು ಆಂಗ್ಲ ಭಾಷೆಯನ್ನು ಹೊರತುಪಡಿಸಿ ಬೇರೆ ಭಾಷೆಯನ್ನು ಸರ್ಕಾರ ಕಚೇರಿಗೆ ನಾಮಫಲಕದಲ್ಲಿ ಅಳವಡಿಸಲು ಯಾವುದೇ ಕಾನೂನು ಮತ್ತು ನಿಯಮದಲ್ಲಿ ಅವಕಾಶ ಇರುವುದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಸ್ಪಷ್ಟೀಕರಣವನ್ನು ನೀಡಿರುವುದು ಗೊತ್ತಾಗಿದೆ। ಇದರ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ದಿನ ಡಿಸಿಯಾಗಿ ನಾವು ಈ ಆದೇಶವನ್ನು ಹೊರಡಿಸಿದ್ದೇವೆ। ಆ ಆದೇಶದಲ್ಲಿ ಚೀಫ್ ಆಫೀಸಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡ ಮತ್ತು ಆಂಗ್ಲ ಭಾಷೆ ಹೊರತುಪಡಿಸಿ ನಾಮಫಲಕದಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಭಾಷೆ ಅಳವಡಿಸಲು ಅವಕಾಶ ಇಲ್ಲದಿರುವುದರಿಂದ ಕಾನೂನು ಸುವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮತ್ತು ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಹಿತಾಸಕ್ತಿಯ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಕೂಡಲೇ ತೆರವುಗೊಳಿಸಿ ಕ್ರಮ ವಹಿಸುವಂತೆ ಆದೇಶವನ್ನು ಹೊರಡಿಸಿದ್ದೇವೆ। ಇದರಲ್ಲಿ ಈಗಾಗಲೇ शिरवाड ग्रामपंचायती भागात सुधारणा काम करूक सरकार अनुदान मंजूर करतना असो आरोप करून शिरवाड ग्रामपंचायतीचे अध्यक्ष दिलीप नाईक हेमी शुक्रवाराक अध्यक्षस्थानाक राजीनामा दिले। कारवार असिस्टंट कमिशनर जयलक्ष्मी रायकोड हेमका आपलो राजीनामो दिल्लो शिरवाड ग्रामपंचायती अध्यक्ष दिलीप नाईक हेमी सांगले। गेल्या 17 महिन्याच्यान अध्यक्ष जावन सेवा केला, पण गावात सुधारणा काम करया म्हणल्यार सरकार शिरवाड ग्रामपंचायतीक अनुदान दिवत ना। शिरवाड ग्रामपंचायत माजी MLA सतीश सैल सपोर्टिव्ह सदस्य जास्त आसात। 14 सदस्यांपैकी 8 सदस्य सतीश सैल सपोर्टिव्ह आसात। तश म्हण ह्या ग्रामपंचायतीक दुर्लक्ष करतेत आसात अशी दिसून येता। सैल MLA असताना मंजूर जाल्ले सुधारणा कामाक हाली MLAन जमणी पुजा बी केल्ली, पण एक बी काम अजूनही सुरू झालं ना। शिरवाड ग्रामपंचायती भागाच्या जांबा हेंगा ब्रिज बांधूक 60 लाख रुपये मंजूर झाले। तसेच नारगेरी रस्तो करूक 25 लाख रुपये मंजूर झाले। ह्या दोन्ही कामाक जमणी पुजा झाला, पण एक बी काम अजूनही सुरू झालं ना। शेजवाडात चेकडॅम बांधूक 2 करोड रुपये मंजूर झालात असे हाली MLAन सांगिले, पण ते बी अजूनही तसेच आसा। अशी खूब इतली कामां अजूनही जावची आसात। मतदार आमकां विचारल्यार आमचे कडेन तेमकां दिवंक उत्तर ना। तशें म्हणून अध्यक्षस्थानाक राजीनामा दिता अशें तेमी सांगले। नमस्कार, हांव दिलीप नाईक शिरवाड पंचायती अध्यक्ष। हांव एक अध्यक्ष जावन घेवन एक 17 म्हयने सुमार जाले। म्हाका खूब बेजार दिसलो, म्हळ्यार आमगेले पंचायतीक आमगेले एक सतीश येयला पंचायती जाल म्हण घेवन काय एक अनुदान घालनात, एक इम्प्रूवमेंट ना, कांयच नात।
तस म्हण म्हाका खूब बेजार दिसलो. तस म्हण हांव राजिनामे आज दिल्लो आसा आनी हे मिडिया मुखार हांव सांगू इच्छिता. कितका म्हणल्यार मेन उद्देश म्हणल्यार आमगेले एक सतीशलाल पंचायती म्हण घेवन इतलेच एक उद्देश दवरून घेवन आमगेले एक लोकांक द्रोह केल्ले आसा आनी आमकां बीन हें केल्लें आसा. तस म्हण हांव म्हागेले पांयान पंचायतीक जावं आनी लोकां जावं एक अन्याय नाका जावूच नाका म्हण घेवन हांव आज राजिनामे दिते आसा. खाली आमकां अशें दिसता दुसरे पंचायती पळोवन घेवन पेपराचेर आनी कसं कसले कामगारी कितले कोटी अनुदान घायला कितले लाख घायला तशें म्हण घेवन अंकोला बी पळयलां सगळे पंचायती पळयलां. एक शिरवाड पंचायती कित्याक खाण दवरला म्हणजे एक म्हाका रिजन म्हाका कळचें ना. तसो म्हण हांव रिजन दिते आसा. आनी खाली आमगेले पंचायती इतले कोटी अनुदान घायला तितले कोटी अनुदान घायला म्हण इतलेच पेपरां येयले शिवाय कांय कामगारी कांय जाते ना. तसो म्हण हांव म्हागेले पंचायती अन्याय जावूच नाका म्हण घेवन म्हागे सोय इच्छेन हांव आतां रिजायन दिते आसा. नमस्कार. नरसिंहा मार्केट कारवारात आशिल्ले आध्यात्मिक धार्मिक पूजा सामग्रीचे आणि सांप्रदायिक शैलीत घरात तयार केलेले शुद्ध आणि रुचिकर खाण्याचे दुकान. आमचे कडेन सगळे नमुन्याचे पूजा होम हवन लग्न मुंज गृहप्रवेश असे सगळे शुभ कार्याक जाय आशिल्ले सामग्री मेळटात. 87 वर्सांच्यान ग्राहकालो विश्वास आशिल्ले तुमगेले नरसिंह मार्केट. भारत देशात तुमकां खंय जाय आशिल्ले कडेन वस्तू घराघराक पावयता. तुमगेले गरजेचे वस्तू खातीर एक पटी भेट दिया. नरसिंहा मार्केट कॅनरा बँका सकल रायकर मॅनर कैकिणी रोड कारवार. कडवाड सुंकेरी ब्रिजा लागी कांडला झाडा मँग्रोव्ज कट कनगन न्हंयक माती घायिल्ले काडूंक जाय म्हण आग्रह करून ग्रामस्थान जिल्हाधिकारीक आणि CRZ अधिकारीक शुक्रवाराक अर्ज दिली. नगरसभेन पर्यावरण नियम उल्लंघन करून सुंकेरी लागी काळी न्हंयत आशिल्ली कांडला झाडां हांडून न्हंयक माती घालून ब्रेक वॉटर केला. तशेंच गटारांतल्यान काडिल्ली माती हाण घालून लेवल केला. हे पर्यावरणाक खतर जावन आसा अशें तेमी दिल्ले अर्जेचेर सांगला. काळी न्हंय CRZ1 आणि CVC A भागात आशिल्ली कांडला झाडां नाश करून निस्तेमारत जागो अतिक्रमण करून निस्तेकाराक बी अन्याय केला. नगरसभेच्या ह्या कानून भायर कामां विरुद्ध क्रम घेवंक जाय अशें तेमी आग्रह केला. प्रसाद भोवी, विकास तांडेल, सुशांत भोवी, अमित नायक, राजू तांडेल, विनायक भोवी, उदय भोवी आणि इतर स्थानिक ह्या वेळाचेर हजर आशिल्ले. अलग अलग मागणी पूर्ण करूंक जाय म्हणून आग्रह करून कारवार नगरसभेच्या कंत्राटी कामगारान शुक्रवाराक स्ट्रायक केलो. नगरसभेच्या आवारातल्यान मिरवणूक करून घेवन येयले कामगार जिल्हाधिकारी कचेरी समोर येवन घेवन घोशणा गायले. राज्यात स्थानिक संस्था जावन आशिल्ले नगरपालिका महानगरपालिका पुरसभा पट्टण पंचायत स्वच्छता कार्य आउटसोर्सात दिलात. ही पद्दत रद्द करून घेवन सगळ्याक कामगाराक कायम करूंक जाय अशें तेमी आग्रह केले. चंद्रगिरी नेचरक्यूर कंपनीच्या शुगर कंट्रोल ज्यूस शुगर हिल कॅप्सूल जॉईंट केअर ज्यूस आणि जॉईंट केअर कॅप्सूलाचो खूप लोक लाभ घेते असतात आणि लोकांक खूप रिझल्ट बरे मेळटे आसा त्याचे खातीर आमी लॉन्च करते आसात हाय BP आणि हार्टा प्रॉब्लेम अशा लोकां खातीर BP अँड हार्ट केअर ज्यूस. तशेंच लोकांक सद्याक ॲसिडिटी अपचन गॅसेस अशी तक्रारी रडू लागला टॉयलेटात साफ जायना असल्या लोकां खातीर आमी लॉन्च करते आसात डायजेस्टिव्ह केअर ज्यूस. त्याच्या नंतर आमी लॉन्च करता व्हीट ग्रास ज्यूस जे लोकांक शरीरात रक्त कमी उरता परत परत हिमोग्लोबिन कमी जाता लोक डॉक्टर रक्त लाय म्हणटा अशा लोकां खातीर हे ज्यूस आसा. त्याच्यानंतर नोनी ज्यूस आमी लॉन्च करते आसात. नोनी ज्यूस जेमकां इम्युनिटी कमी आसा तशें लोकांची इम्युनिटी वाडोवचे खातीर ते परत परत सीक पडचे वतात पण रिझल्ट कित्याक म्हूण कळना अशा लोकांसाठी हो नोनी ज्यूस खूप उपयोगी आसा. अधिकृत विक्रेते गोविंद आयुर्वेदिक मेन रोड सदाशिवगड कारवार आणि सांतेरी एंटरप्राइजेस रामनाथ मंदिरा लागी मेन बस स्टॉप हणकोण कारवार.
टेलर कन्हैयालाल खुनाक प्रत्यक्षपणे राजस्थान प्रशासकीय काँग्रेस कारण आसा अशें बीजेपी जिल्हा प्रवक्ता नागराज नायक हेमी आरोप केलो. कारवार शहराच्या पत्रिका भवनात पत्रकारा बरा उलयले नागराज नायक टेलर कन्हैयालाल हेमकां धमकेचे कॉल येईल तेन्ना तेमी पोलीस कंप्लेंट दिल्ले जाल्यार थंयच्या पोलिसान गंभीरपणान घेयले ना. तेजेन भयोत्पादक लोकांन तेमगेलो खून केलो. कंप्लेंट दिली तेन्ना जर पोलिसान गंभीरपणान घेत आशिल्ले तर आज कन्हैयालाल जिवंत उरताले. काँग्रेस पक्षाच्या जिहादी मनस्थितीन हे सगळे घडूक कारण जाले अशें तेमी आरोप केलो. ಯಾರು ಮುಸ್ಲಿಮರ ವಿರುದ್ಧ ಹೋರಾಟ ಮಾಡಿದಂತವನು, ಜಿಹಾದಿಗಳ ವಿರುದ್ಧ ಹೋರಾಟ ಮಾಡಿದಂತವನು, ಅವರಿಗೆ ಪ್ರತಿಕಾರ ತೀರಿಸಿಕೊಂಡವನು ಇವು ಯಾರು ಅಲ್ಲ. ತನ್ನ ಹೊಟ್ಟೆಯನ್ನ ಹೊರದುಕೊಳ್ತಕ್ಕಂತ ಆ ಮುಖಾಂತರ ತನ್ನ ಬೆವರಿನ ಹಣದಿಂದ ತನ್ನ ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಸಾಕ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿಕೊಂಡು ಉಳಿದಂತ ಒಬ್ಬ ಶ್ರಮಿಕನ ಕುತ್ತಿಗೆಯನ್ನ ಏನು ಇಲ್ಲದೆ ನೀವು ಕತ್ತರಿಸ್ತೀರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಈ ಒಂದು ಜಿಹಾದಿ ಮನೋಸ್ಥಿತಿಗೆ ನಮ್ಮ ಧಿಕ್ಕಾರವಿರಲಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಜಿಲ್ಲಾ ಬಿಜೆಪಿ ಹೇಳ್ತದೆ, ಧಿಕ್ಕಾರವನ್ನ ಕೂಗುತ್ತದೆ, ಧಿಕ್ಕಾರವನ್ನ ಹೇಳ್ತದೆ. ಈ ಒಂದು ಸಾವಿಗೆ ಅಪರೋಕ್ಷವಾಗಿ ಕಾರಣೀಕರ್ತರಾದಂತ ರಾಜಸ್ಥಾನ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ಸಿನ ಸರ್ಕಾರವನ್ನ ತಕ್ಷಣವೇ ವಜಾ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನುವಂತ ಒಂದು ಆಗ್ರಹವನ್ನು ಸಹಿತ ಇಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಘೋಷಣೆಗಳನ್ನ ಕೂಗ್ತೀರಿ, ಇಲ್ಲಿಯ DK ಬ್ರದರ್ಸ್ ದೆಹಲಿವರೆಗೆ ಹೋಗಿ ಮುಟ್ಕೊಳ್ತಾರೆ. ಆದ್ರೆ ಕನ್ಹಯ್ಯ ಎಂಬಂತ ಒಬ್ಬ ಬಡ ಒಂದು ಟೇಲರ್ ತನಗೆ ಜೀವ ಬೆದರಿಕೆ ಇದೆ ಸ್ವಾಮಿ, ರಕ್ಷಣೆ ಕೊಡಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಪೊಲೀಸರಿಗೆ ಅಂಗಲಾಚಿದ್ರು ಸಹಿತ ಕನಿಷ್ಠ ಪಕ್ಷಕ್ಕೆ ಆ ರೋಡ್ನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪೊಲೀಸ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೇಬಲ್ ಅನ್ನು ಸಹಿತ ನಿಯುಕ್ತಿ ಮಾಡದೆ ಅವನ ಸಾವಿಗೆ ಕಾರಣರಾದಂತವರು ಆ ಎರಡು ಭಯೋತ್ಪಾದಕರಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸಹಿತ ಕಾರಣೀಕರ್ತರು. आयचे इतलोच न्यूज मुखार न्यूजा खातीर पळयते वा कारवार न्यूज कोंकणी. देव बरें करूं. कारवार न्यूजा खातीर सबस्क्राईब करा आणि डेली न्यूजा खातीर बेल आयकॉन प्रेस करा.